जोनस प्रवाद्याच्या पुस्तकावेले वाचप. सर्वेस्पोर दुसरे पावटी जोनसा लागीं उलोयलो. ताणें म्हणलें, उठ, त्या नानवस्त्या निनवे शारांत वच आनी जें कितें हांव तुका सांगतलों तें त्या लोकांक परगट कर. जोनस उठलो आनी सर्वेस्पराच्या उतराक पाळो दिवन निनेवेक गेलो. निनेवे म्हणल्यार एक सोर नाशिल्लें व्हडलें शार आसलें. भितर सरून भायर वचपाक 3 दीस लागताले. जोनस शारांत भितर सरलो आनी थंय 1 दीस बोट चलत गेलो. तेन्ना ह्या उतरांनी ताणें साद घातलो. 40 दीस उरल्यात आनी निनेवेचो भस्म जातलो. निनेवेच्या लोकान देवाचेर बावार्थ दवरलो. तांणी एक उपास परगट केलो आनी गिरेस्तांनी तशेंच गरीबांनी गोंडान आंग पांगुरलें. ही खबर निनेवेच्या राजाक पावली. तो आपल्या सिंहासनावेलो देंवलो आनी आपलें आंगवस्त्रां काडून तांणी गोंडान आंग पांगुरलें आनी तो गोबराचेर वचून बसलो. तेन्ना राजाच्या आनी ताच्या मंत्र्याच्या हुकुमान आख्खे निनेवेंत ही फर्मावणी परगट केली. मनशां आनी जनावरां, गोरवां आनी शेळ्यो कांयच चाखची नात, कितेंच खावची नात आनी उदक पिवची नात. सगल्यांनी गोंडान आंग पांगुचें आनी व्हडल्यान देवाक उलो मारचो. जण एकल्यान आपलें वायट जिवीत सोडून दिवचें आनी आपली नश्टीं कर्तुबां सांडचीं. असो देव घडयेक आपलें मन बदलतलो आनी आमकां बक्षितलो आनी आपलो जळटो राग थंड करून आमचो भस्म जावंक दिवचो ना. हो लोक कितले जतनायेन आपलें वायट जिवीत सोडून दिवंक लागलो हें देवान पळयलें आनी तांकां खास लायतलो म्हूण जी ताणें धमकावणी दिल्ली ती देवान तांची दया करून पयस केली. देवाचे उठोवणे, देवाचे व्हड उपकार. आयकल्ल्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब जावन दी. आमच्या गुन्यांवाचो थाव घेयनाका सायबा. म्हणुया, आमच्या गुन्यांवाचो थाव घेयनाका सायबा. खळ खंडांत पडलां, तुका उलो मारता. तूं म्हाका पाव सायबा. खालते विनोदीचो म्हज्या प्रार्थनाचो आवाज तूं आयक सायबा. जबाब, आमच्या गुन्यांवाचो थाव घेयनाका सायबा. आमच्या गुन्यांवाचो तूं जोर थाव घेतलो. तुजे मुखार उबो सायबा कोण रावतलो? पूण पातकाक बोगसणे मेळटा तुजे सवें, म्हणून सर्वेस्परा आमी बसतां तुका. जबाब, आमच्या गुन्यांवाचो थाव घेयनाका सायबा. ताचेर आमचो विस्वास, कित्याक ताच्या हातांत भरपूर मेळटा काकलूत. तारणाची भरती इस्रायलाक आतां सोर्फ नुश्टेपणांतलो, ताच्या अपराधांतलो निवाजच्याक तोच एकलो. जबाब, आमच्या गुन्यांवाचो थाव घेयनाका सायबा. उद्गार. सर्वेस्पराक जोय जोय. देवाचे उतर आयकतात आनी पाळटात ती सगलीं सुभागी. सर्वेस्पराक जोय. लुका पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. जेजू एका गांवांत भितर सरलो आनी मार्ता नांवाचे एक बायलेन आपल्या घरांत ताका सुनिमान केलो. तिका मारिया म्हणलोली एक भयण आसली. ती सोम्याचें उतर आयकूंक ताचे पांयां लागीं बसूंक बारी रावताली. पूण मार्ता गोडशें राटांनी बारी हारपीत जाल्ली. ताच्या फुड्यान येवन तिणें म्हणलें, जेवणाचो सगलो भार
म्हजे भयणीन म्हजेरूच सोडलो म्हूण तुका कांयच पडूंक ना? ये आनी हातबोट घाल म्हूण सांग तो तिका. आनी परती पाळून सोम्यान म्हणलें, मारिया, मारिया, कितल्या वस्तूंचे म्हूण दासती तुका, पूण थोड्योच वस्तू वो एकूच गरजेची. मारयेन बरो तो वांटो विंचून काडला आनी कोणूच तिचे लागचो तो काण घेवचो ना. जेजू ख्रिस्ताचे शुभ वर्तमानये वाकानी तुका ख्रिस्ता. नियाळ, मुखेल वूळ, थोड्योच वस्तू पुरो, खरें म्हणल्यार एकूच गरजेची. नियाळाक आदार, बागेवंत फावुसीन दैवीक काकलुतीचे देवासांव सुरू करूंक तिका जेजूनच बळ दिलें. जेजूच्या उत्तम आसण्या कोणबूंक तिचो होयकार सदांच आसलो. कॉन्व्हेंटांतल्यो जबाबदारेच्यो वस्तू तिणें करून जेजूक पयलो आनी उत्तम जागो आपल्या जिवितांत दिली. पयल्या वाचपांत देवाचें बोगसणें रुदोन केल्ले पोरचेक निनिवे शारांत अणभवूंक मेवलें म्हूण धावे जाता. पातकाची ओळख आसप आनी ताची वीट धरून जिवीत न्हवसरपाची दास्तीक आसप गरजेचें. शुभ वर्तमानांत मार्ताच्या वावराक मोल दिता जाल्यार जेजू मारयेन विचून काडलेलो वेळ म्हत्वाचो आनी अदीक गरजेचें म्हूण शिडकायता. कामांत गुंतून रावपाचें, संस्कृतायेचें आनी मोळ्याच्यो आनी म्हत्वाच्यो वस्तू विसरता. देखीक आवय बापूय भायर परदेसांत भुरग्यांक लागून गिरेस्तकाय हाडूंक धांवतात जाल्यार हे वाटेन भुरगीं आवय बापायचो मोग ना जावन वायट रस्त्यार पडटात. आमच्या समाजांत पवित्र पुस्तकांत आसलेल्या मार्ता भाशेन जायते लोक आसात. तांचो वावर जावसर तांकां थार ना. तांचेर आकांत येता. ह्या त्या गोश्टींचेर तांचें मन भोंवता. मार्ता भाशेन आमचे पवित्र सभेक लोक जाय, कारण ती मनशाक येवकार दितात आनी सोयऱ्यांचो परामर्श करपाचो वावर ती पळयतात. पूण ह्या वावरांत गुल जावन म्हत्वाचे वावराचें लक्ष घालपाची ती विसरतात. मागणें, आमचे जिणेंत देवाक आनी ताच्या उतराक पयलो जागो दिवंक जेजू तूं आमचेशी राव.